केंद्र सरकाराक 3 वर्सां पुराय जातात त्या निमतान देशभर कार्यक्रम सुरू आसा। गोंयांतय 18 जून मेरेन कार्यावळी जातल्यो। भाजपा सरकारान फाटले 3 वर्सांत केल्ले कामाची म्हायती गोंयच्या जनते मेरेन पावयतले। दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत विविध कार्यावळी जातल्यो। पंचायतीच्यो वेंचणुको आशिल्ल्यान 11 जूना उपरांत गांवांनी कार्यावळी जातल्यो अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार हांणी दिल्या। आरटीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज केंद्र सरकाराक नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयल गेली 3 वर्सां सरकार चलता। 3 वर्सां पुर्ती जाल्यामुळे देशभर आयच्यान कार्यक्रम सुरू जाल्ले आसा। ते सादारण गोंया भितर तसोच एक 2 दीस वेळा 18 तारखे पर्यंत करतले। आज देशा भितर पयलो कार्यक्रम जालो गुवाहाटी। देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांचे हस्ते पुलाचे उद्घाटन जाले। साधारण 9 किलोमीटर ब्रिज जो आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशा जोडपी। तशेंच देशभर आनीकूय कार्यक्रम जाले। ताचो एक भाग म्हणून आज प्रमुख कार्यकर्त्यांची हांगसर मिटींग आशिल्ली आणि त्या कार्यक्रमाचे हांगसर उद्घाटन केले आमी 3 वर्ष पुर्तीचे। विविध कार्यक्रम आमी गोंयभर करपाचे ठरयल्ले आसा। आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकराची प्रेस कॉन्फरन्स जाली आणि 30 तारखेक आमचे उत्तर गोंयचे खासदार त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स जातली। साधारण 29 तारखेक फोंडा तालुक्यान हो कार्यक्रम जातलो। ताजे भितर शिरोडा, मडकय, प्रियोळ आणि फोंडा मतदारसंघाचे कार्यकर्ते भाग घेतले। 30 तारखेक वास्को आसतलो। त्या हितूर 4 मतदारसंघाच्या तालुक्यान मुरगांव, दाबोली, वास्को आणि कुठ्ठाळी थंय गोंयचे मुखेलमंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकर उपस्थित आसतले। आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार आसतले आणि पक्षाचे पदाधिकारी। 3 तारखेक काणकोण तालुक्यान कार्यक्रम आसतलो। तशेंच मडगांव कार्यक्रम जातलो। केपें तालुक्यान कार्यक्रम जातलो। जे आमची एसटी बांधव आसा किंवा धनगर समाजाचे आसा अशा वस्तीन वचून मुख्यमंत्री आसूं आमचे खासदार दोन्ही आसूं येते वस्तीन वचून तेंचे बरोबर सहभोजन करप, स्थानिक कार्यक्रम करप असो एक कार्यक्रम आसतलो। गोंयांत निवडणूक आशिल्ल्या कारणान गांवांनी वचप हे आमच्या 11 तारखे नंतर जातलें। म्युनिसिपालिटी एरिया आसा थंय पयलीं आमी कार्यक्रम करपाचे केल्ले आसा। गोंयच्या युवा मोर्चान ठरयल्लें आसा की स्वच्छ भारत अभियान ह्या हितूंतल्यान विविध स्थळांचेर हे कार्यक्रम जातले। तशेंच उत्तर गोंयचे तारखे ठरवना। उत्तर गोंयान सबका साथ सबका विकास ही संमेलनां हेका नांव दवरलां आमी। ती सांखळे जातली, म्हापसा जातलो, बिचोली भागांत जातलो कार्यक्रम, सत्तरीनूय जातलो। आणि ह्या हितूंतल्यान आमी जो कितें विकास केला गेल्या 3 वर्सांत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जें कितें आमी गोंया भितर आनी देशा भितर केलें तें लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतात। तेकाच जोडून केंद्र सरकाराचे जे बेनिफिशरी आसा तेंचे मेळावे जातले। जेंकां केंद्र सरकारा कडल्यान जे कितें बेनिफिट्स मेळटा तेंचे मेळावे आसतले। तेका आमचे दोन्ही खासदार आसतले आणि मुखेलमंत्री आसतले।